नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे उपकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां वयली पळोवया मुखेल खबरो. 10वी नापास जाले तरी ITI कोर्स करून मेळूं येता सरकारी नोकरी. दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशिपूय सक्तीची. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची घोषणा. सुटकेस व्यवहारांतल्यान सनबर्नाक सरकाराचो तेंको. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. णव्याण्णव जाणांक सरकारी नोकऱ्यो बहाल. 71 जाणांक अनुकंपा तत्वाचेर जाल्यार 28 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो. रविदास गावडेचो खूनूच. गावडेच्या घराचे ठाम. फोंडे पुलिसांनी सखोल तपास करपाची मागणी. बेतोड्या पुरिल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ली रविदास गावडेची कूड. पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्यांक गोंयांत येतात आडमेळी. पासपोर्ट सुपूर्द करपाक मुजत वाड दिवची. काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेराची मागणी. आनी जुवारी पेट्रोलियम कंपनीन हाचे फुडें खंयचेंच काम करचे पयलीं पालिकेक सांगचें. पळोवणी केले उपरांत नगराध्यक्षाचो तोंडी आदेश. म्हणटा लोकांची सुरक्षा पयली. आतां खबर विस्तारान. 10वी नापास जाले तरी तुमकां भिवपाची गरज ना. एका वर्साचो ITI कोर्स पुराय करून तुमच्यान 10वी पास जावं येता. आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खरी गजाल आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तशी घोषणा केल्या. दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशीप सक्तीची केल्या. 10वी नापास जावन एक वर्स ITI करून पास जाल्यार आता 10वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरतले. तशेंच 10वी जावन 2 वर्सांची ITI करून पास जाल्यार 12वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरून सरकारी नोकरे खातीर हे शिक्षण ग्राह्य धरतले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान केली. म्हणजे 10th फेल जालो आणि 1 year ITI जर त्यांनी केली विच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITI वयचें आणि मिनिमम 1 year ITI पास जावची विच इज इक्विवेलंट. वी आर ट्रिटींग इन अ गव्हर्मेंट जॉब विच इज इक्विवेलंट टू द 10th पास. अगेन दोज वर 12th फेल जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार विच इज अगेन इक्विवेलंट टू द 12th पास. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता. आणि म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्किल एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आणि 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. 13वी, 14वी आणि 15वी म्हटल्यार पदवी अभ्यासक्रम पुराय करतना ITI कोर्स पुराय केल्यार दुसरी डिग्री लेगीत दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते भायर सरकारी नोकरे खातीर अर्ज करपी उमेदवारान एका वर्साची एप्रेंटिसशीप केल्ली आसपाकूच जाय. एप्रेंटिसशीप केल्ल्या उमेदवाराक सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आम्ही ड्युअल डिग्री सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केली. तुम्ही तुमचे हायर एड्युकेशन घेता आसतना ITIनी वचून तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्स म्हणजे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर करता आसतना कोणाक जर दिसलें आपूण ITIतलोय बी कोर्स आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ती ड्युअल डिग्री किंवा ड्युअल डिप्लोमा किंवा ड्युअल सर्टिफिकेट हे कोर्स आमी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्या. आणि त्याच बरोबर आमी हायर एड्युकेशनाच्या बाबतीत वेरियस इन्स्टिट्युशना कडेन, डायकीन आसतले, टाटा आसतले, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्युशना कडेन आमी टायअप केला. आणि हो टायअप कित्याक तर आमी म्हणटा जसो एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आमी गव्हर्मेंटात इंट्रोड्यूस केलो 10वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत प्रत्येक भुरग्यांक म्हणजे एप्रेंटिसशीप इज कंपल्सरी आसा. गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी सर्क्युलर आयलो की हाज्या फुडें जांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय तांकां एप्रेंटिसशीप ना जाल्यार एका वर्साचो एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो. आणि म्हणून तर आमी जो भुरगो आमचो ग्रॅज्युएशन पास जाता किंवा 12वी पास जावन फुडें वयता ताका दिसता आसत जाल्यार त्यांनी वेगवेगळ्या सेक्टरात आपल्याक आवड आहा त्या सेक्टरात त्यांनी एप्रेंटिसशीप म्हणा किंवा इंटर्नशीप जॉईन करचे, जेणे करून एक वर्क कल्चर आणि बरो वर्क फोर्स गोंयांत क्रिएट जावचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाकडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात आनी बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतलो हाची आस्त दवरता अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार शिक्षण मंत्री उलयताले. अजूनय बी खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां बोर्डांतल्यान अपेक्षा आसा आणि निश्चितरित्या बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतले. गोवा बोर्ड म्हणजे आपले गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाक 50 वर्सां पुराय जावपाक फुडल्या वर्सा 25 50 वर्सां पुराय जाता आणि 50 वर्सां पुराय जावच्या पयलीं आमी नवीन वास्तूत तुमकां शिफ्ट जावपाक दिलें की पयलीं पळयताले वेरियस तुमी पिक्चर दाखयता आसतना पळयलें की ज्या बिल्डिंगेंत म्हणजे ज्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आता ह्या बिल्डिंगेंत तुमच्या सगळ्यां कडेन आमी अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या आनी एग्जामिनेशन्स ह्या सगळ्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी कंट्रोल करपाक शकतले. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 ही आमी म्हणजे जाका आमी म्हणटा की प्री प्रायमरी लेवलाचेर आमी इंट्रोड्यूस केली. येता त्या काळात आमी प्रायमरीचेर इंट्रोड्यूस करतले आणि पॅरलली प्रसाद हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आणि हायर एड्युकेशनाचेरूय आमी इंट्रोड्यूस केला. सांगपाक खूब खोस भोगता जेन्ना जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो उल्लेख आणि त्याच्यो मिटिंग्स जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट एट अ नॅशनल लेवलाचेर जाता ते मुद्दामून गोंयचो उल्लेख करता आणि सांगता गोंय सारकिल्लें काम नॅशनल एड्युकेशनच्या पॉलिसीच्या बाबतीत बाकी स्टेटींनी करचें हें जेन्ना सांगता तेन्ना आमकां प्राऊड फील जाता. सनबर्नाक अजूनय कसलेच परवाने मेळूंक ना. ते भायर गेल्ल्या वर्साचो सनबर्न हो बेकायदेशीर असो शिक्को उच्च न्यायालयान मारला. तरी लेगीत सनबर्नाक स्टेज आनी माटो घालपाचें काम बऱ्या नेटान चल्लां. सरकार आनी आयोजकां मदीं सुटकेशीची अदलाबदली जाला असो दुबाव येता. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान आरोप केला. पयलींचे पयशे सनबर्ना कडल्यान वसूल करचे आनी जें काम चल्लां तें सरकारान बंद उडोवचें अशी मागणी पाटकारान केल्या. हे सरकार म्हणटा ते फक्त सुटकेशीचे सरकार. म्हणजे ती सुटकेस जर दिली जाल्यार आणि म्हाका दिसता सद्याचे जे सनबर्नाचे जी इशू जो चल्ला ताचेर कळून येता की हे सरकार म्हणटा ते बारीक सामान लोकांक लागून ना, फक्त पयशेकार, सुटकेस आणि क्रोनी कॅपिटलिस्ट. गेल्ल्या आठवड्याक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की 2022चे सनबर्न वॉज इलिगल म्हणून. म्हळ्यार आतां कोर्टाक इंटरव्हीन जावन सांगचें पडटा की हे सरकार म्हणटा ते टोटल करप्शन सरकार. आमी पयर फाटीं जेन्ना इशू मंत्र्याक, टुरिझम मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्र्याक क्लियर सांगिल्लें की जो मेरेन तो फाटले ड्यूज फारीक करना तो मेरेन ताका कसलीच परमिशनां दिवची न्ही. आणि कोमनीदादीन सांगिल्लें की 2.43 crores ह्या वर्साचे जो मेरेन तो भरना तो मेरेन ताका आमी NOC दिवचे ना. आतां आज ताका प्रोविजनल NOC फक्त टुरिझम डिपार्टमेंटाची मेळिल्ल्या. आणि म्हाका आतां सकाळी जे फोटोज आमचे थंयचे कार्यकर्त्या कडल्यान जे आयल्या पळय ते ऑलरेडी थंय काम स्टार्ट जालें मरे. स्टेजी बिजी घालून पळय, स्टेज बीज घालून, हँगर बिंगर घालून काम स्टार्ट. सो हे कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर काम स्टार्ट जालें? हाजे फाटल्यान आसा कोण? आमकां कळून येता की हो हरविंदर आनी ताचो PA परत परत सेक्रेटरीएटान भोंवता म्हणून. एका वटेच्यान ताणें फाटले ड्यूज फारीक करूंक ना, दुसरे वटेच्यान ताणें ह्या वर्साची फीज भरूंक ना आणि तो कोमनीदाद प्रॉपर्टीन गेलो कसो? वॉट द रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज डुईंग? वॉट द चीफ मिनिस्टर इज डुईंग? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब ते रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगचें, ताका पुलीस फोर्स दिवचो आणि थंय घालून पयली म्हणून उडोवची स्टेज. अनुकंपा तत्वान 71 जाणांक जाल्यार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या 28 भुरग्यांक सरकारी शिर्वीस बहाल जाल्या. सुमारे एकूण 99 जाणांक सरकारी शिर्वीस आस्पावन घेतला. सरकारी शिर्वीसीच्या नियुक्ती पत्राचें सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सचिवालयांत वांटप केलें. नमस्कार. आयच्या ह्या फेसबूक लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार एक म्हत्वाची बातमी घेवन आमी तुमच्या फुडें लायव्ह येयल्या. आयज एक सरकारान म्हत्वाचो आनी व्हडलो निर्णय घेतला. तो म्हणजे कंपेन्शनेट अपॉइंटमेंट ज्यो जाता म्हणजे अनुकंपा तत्वाचेर ज्यो अपॉइंटमेंट जाता, गव्हर्मेंट जॉब जे मेळटात आणि त्याच बरोबर जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटले कांय दिसा पयलीं तांच्यांनी एक आंदोलन जे आसलें ते सुरू केल्लें की तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक. सो अनुकंपा तत्वाचेर आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे येवजणे खाला आयज टोटल वट्ट 99 जाणांक ज्यो आसा त्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. सो हो आंकडो खूब मोठो आसा. सरकारान एक म्हत्वाचो असो निर्णय घेतला. आतां अनुकंपा तत्वाचेर जांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात तांचो आंकडो आसा 71 म्हणजे 71 जाणांक
अनुकंपा तत्वाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्या जाल्यार 28 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. अश्यो दोनूय पद्दतीन मेळून 99 ह्यो नोकऱ्यो जातात. आतां ह्यो ज्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या तेतून आमी जर पोस्ट खंयचे खंयचे पळयत जाल्यार ते आमी डिटेलान पळोवया. LDC जे आसात ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला अनुकंपा तत्वाचेर तांकां 17 जाणांक LDC हे पद मेळ्ळा. MTS आसा ते 12 जाण कंपेन्शनेट स्किमी खाला आनी 21 जाण जे आसा ते स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे तांकां मेळ्ळा. टोटल ते जाता 33 MTS. LDC फक्त मेळ्ळे ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला 17. इन्व्हेस्टिगेटर ह्या पदांचेर 15 जाणांक ही नोकरी मेळ्ळ्या आनी ते आसात कंपेन्शनेट स्किमी खाला तांकां 15 जाणांक मेळ्ळ्यात. फील्ड वर्कर 16 जाण हे कंपेन्शनेट स्किमी खाला आसात आनी 6 जाण हे स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे आसात. टोटल मेळून 22 जाण हे फील्ड वर्कर्स आसात. त्या उपरांत ज्युनियर स्टेनो म्हणून जे आसात ते 4 जाण आसात ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला तांकां घेतले तांकां मेळ्ळ्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक तो जॉब मेळूंक ना, ज्युनियर स्टेनो म्हणटा तो. ड्रायव्हर 3 जाणांक कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतल्या तांकां मेळ्ळ्यात. लॅब टेक्निशियन जे आहा ते 2 जाणांक कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतल्या तांकां मेळ्ळ्यात. लॅब असिस्टंट आनी फिशरीज सर्वेयर जे आसात हे एक जॉब फक्त कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतला तांकां मेळ्ळा. आनी सर्वेलन्स वर्कर हो एक पोस्ट जो आसा तो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्याक जो मेळटा ताका एकट्याक मेळ्ळा. सो अशा तरेन टोटल ते 99 पोस्ट जातात. तेतून कंपेन्शनेट स्किमी खाला 71 जाणांक मेळ्ळ्या हे जॉब आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जे आसा तांकां 28 जाणांक. सो 71 + 28 अशे ते 99 पोस्ट जातात. सो तो ही एक म्हत्वाची अशी अपडेट आसा आनी म्हत्वाची अशे निर्णय सरकाराचो आसा की 99 जाणांक आतां डायरेक्ट थेट सरकारी नोकरी जी आसा ती बहाल केल्या. सो खंय तरी कांय दिसा पयलीं जे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी जावं जे एक आंदोलन केल्लें की तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून, सो त्या संदर्भात म्हत्वाचो असो निर्णय आतां सरकारान तेन्ना सांगिल्लें बी की आमी तुमकां नोकऱ्यो दिता आनी हें सगळें सांगले उपरांत तेंच्यांनी आंदोलन तेंचें उपोशण जें आहा तें फाटीं घेतलेलें. सो आयच्या दिसाची ही म्हत्वाची बातमी की 99 जाणांक सरकारान कंपेन्शनेट स्किमी खाला आनी जे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाची ती स्कीम आसा तेजे खाला अशे हे टोटल मेळून 99 जाण आयच्यान म्हणजे सोमारा हो आदेश आयच्या दिसा येयल्लो आसा. 99 जाण आयच्या सोमारच्यान सरकारी सेवेन रुजू जातले. 14 डिसेंबराक काजरवाडा बेतोळ्या बायपासा कुशीक थळावर रविदास गावडेची कूड मातयेत पुरिल्ले अवस्थेत मेळिल्ली. ही केस हिट एंड रनाची जावपाकूच शकना. रविदासाचो खूनच जाला म्हणून ताचे घरचे ठाम आसात. पोलिसांनी ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करचो म्हणून रविदासाच्या घरच्यांची मागणी. फोंडे पोलिसांनी हे प्रकरण हिट एंड रन म्हणून नोंद केला. बेतोड्या बायपासा कुशीक 14 डिसेंबराक तळावर रविदास गावडेची कूड मातयेत पुरिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ली. रविदासाचे घरचे म्हणटात हो खूनच. ही हिट अँड रन केस जावपाक शकना. ही हिट अँड रन केस आशिल्ली जाल्यार रस्त्या कुशीक फोंडांत कूड पुरोवन ताचेर पुट्टो कोणे धापलो काय म्हण रविदासाच्या भावाचो प्रश्न. फोंडे पुलिसांनी हे प्रकरणाचो खोलायेन तपास करून आमकां न्याय दिवचो म्हण अविनाश गावडेची मागणी. म्हटल्यार म्हाका कितें दिसता तेका आतां कितें धक्को मारून उडयला तेन्ना गाडयेन एक्सिडेंट केला आनी ती जी असो मारलो तो खूबच मारलो आनी जे वेळार तेका मरण येयलें काय ना येयलें हें कळपा खातीर आमकां कांयच हेतू ना. पण ताका मारून उडयलो तो डायरेक्ट ताका नेमान पुडलो भितर आनी वयल्यान तेची माती घातली आनी वयल्यान पुट्टे धापून दवरले. तेन्ना हें आमकां जाल्यार योग्य दिसना की ताका खरो खंयचो न्याय कितें आसा पळय न्हय तो आमकां मेळून दिवचो. सांजचें बरें फुटेज बी पळयली आनी तेजे नंतर मागीर आमी खंयची एक तरी तो मातसो फुटेज दिसपाक लागलो तो चलोन बायपासान येता असो म्हणून. त्या अंदाजान आमी सोदपाक लागले. सोदता तेजे पयलीं एक बारीक टी सोऱ्याची एक बारीक कॉटर दिसलो. तेच्या नंतर मागीर ताका चप्पल दिसलें सायडीक आनी मागीर म्हाका तेंच्यांनी आपयलो सकयल्यान. म्हणजे हांव दुसरी सायड गेल्लो. ते सायडींतल्यान आपयतकीर मागीर हांवें म्हटलें तांकां हे भितर कितें आसा जाल्यार पळोवपाक कितें आसा पळोवया मरे अशें म्हणून. मागीर हांवें एक लाकडाची बडी घेतली आनी अशी वयर काडून पळयल्या नंतर तेज्या म्हाका पयलें म्हणल्यार जांगडाची एक हें भाग दिसलो. मागीर आमी पोलिसांक इन्फॉर्म केलें. ताका काय पुट्टे घालूंकूच ना. हांवें रिटर्न केस केली ती बी म्हाका ती मान्य अशी ना. पूण तेजी चवकशी सामकी बरी जावची की ताका खरोच मारला असो किंवा ताका आनी कितें केलां.
बेतोड्या ते बायताखोल बायपास रस्त्या कुशीक कितलेशेच मालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात. ते सुवातेर नो पार्किंग बोर्ड लावचे म्हण सरपंच मागता. सगळी कॉपी आसा साऊथ गोवा कलेक्टराची. कितें म्हणून काडलेली? आमी गोस टू हांगसर बायताखोल पर्यंत नो पार्किंग झोन. आनी एका हेजे पयलीं पंचायतीन पाठपुराव करीत गेला आनी गेल्ले जे मंडळ आसा त्या मंडळान हे जवळ जवळ 20 तेन्ना पयलीं डिपार्टमेंटान लायले न्ही, डिपार्टमेंटान लायिल्ले आनी ते रोखडेच 4-5 दिसांनी काडले कसले बोर्ड लायल्ले? नो पार्किंग झोन. आनी ते परत आतां हांव 2015तल्यान PWD कडेन मागता की तेणी बेगोबेग हे जे नो पार्किंग झोन लावचे जेणे करून हांगसर ज्यो गाडी पार्क करता त्यो कमी जातल्यो. आनी हांगसर ट्रॅफिक सरा कडेन मागता आनी तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की हांगसर हे अशें परत इन्सिडंट घडचो न्हू आनी एकूय गाडी थंय उरपाक जायना हे तेणी एकदम खरं. दुसरी दिसा जेन्ना तेजी बॉडी उत्तरय तपासणी धाडली आनी बॉडी तेंची कुटुंबाच्या सुवातीन गेली, पूण पुलिसांनी एक आश्चर्यजनक अशी नोंद केली आसा की हीट अँड रन केस म्हणून ही केस रजिस्टर जाल्ली आसा. समज तो हीट अँड रन केस आसलेलो जाल्यार ते फोंडकुलान तो पडलो कसो, गाडी मोकली जाल्यार ती गाडी ताका उडोवन खंय तरी तो मोखतनाच सायडीन पयस पडपाचो, तेजे वयल्यान माती घातली कोणी, तेजे वयल्यान पुट्टी दवरली कोणी, हो संशय निर्माण जाता. हीट अँड रन केस पुलिसान घातले, पुलिसाची हे स्थानीक लोक आश्चर्य व्यक्त करता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक तांचो एक पासपोर्ट सुपूर्द करपा खातीरची मुजत सोंपल्या. सरकारान हे खातीर आनीक 60 दीस वाडोवन दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्या. जे गोंयकार पासपोर्ट करून पोर्तुगीजाक गेल्या तांचे मुखार मोठी अडचण उप्रासल्या. ताका लागून सरकारान जाता तितले बेगीन हाचेर उपाय काडचो अशें कार्लोस मागता. सद्याक पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो विशय गाजता. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक एक पासपोर्ट सरेंडर करपा खातीरची मुजत सोंपली. ताका लागून तांचे मुखार मोठी अडचण उप्रासल्या. अशां खातीर आनीक 60 दिसांची मुजत दिवची म्हणून काँग्रेसीच्या कार्लोस फेरेराची मागणी. जे गोंयकार 1961 पयलीं जल्माक आयल्यात ते आपोआप पोर्तुगीज नागरीक जाल्यात. तांच्या भुरग्यांकूय पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर अर्ज करूं येता. पूण गोंय जेन्ना मुक्त जालें तेन्ना भारत सरकारान आपलें नागरिकत्व तांच्या माथ्यार मारलें. पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडपाचेर तांच्यांनी कसलेंच स्पश्टीकरण दिवंक ना. देखून 2 पासपोर्ट आसप ही गोंयकारांची चूक न्ही, हो सरकारी पावंड्याचेर जाल्ली घुसपणूक अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरा म्हणटा. Those born before 1961 were Portuguese nationals. Those, as you rightly pointed out, the government of India by citizenship order gave them Indian citizenship. Of course, it said in there that those who do not want to retain the foreign nationality must make a declaration within 30 days before the concerned officer. Most of them were actually put into those camps and many of them were packed off and they went off to Portugal. Maybe some secretly held it with that, by saying, yes, I'll keep my passport, but let it be, I'm not getting a certificate as Indian citizen, but I live over here. Some people just lived. Maybe they could not afford, maybe they never had another house over there, maybe they had no place to go, so they remained here. So what is the solution for this? Wait. Even those people, if they had, I'm telling you this, if they had also continued registering, renewing their passport that time without a break, then I would not have seen a fault by law, technically, to say that you have voluntarily acquired citizenship of a foreign nation. But what has happened is, once Portugal ceased to have any relationship with us in the sense that of continuing with these things and the benefits, there was a break. People now positively have gone to register those births, and the children or successors, because up to grandchildren can do it, they have gone and registered their births to get the benefit for themselves or for their children. The solution, I think the government of India would have to bring out an amendment to protect these people, and I think the government of Goa can do its part in recommending to the central government. They did promise in 2012, 2015, the government of Goa was promising, and you can see all the correspondence in the noise, and as an amnesty, because I think then after you give this one time, you see what we call, like you have an OTS scheme, like
you can have this one-time waiver, and you can allow these people to take a decision, maybe within 30 days or 60 days, decide where you want to be, either here or there. Give them that one chance, and then after that, I think that thereafter be strict, because this ambivalence has been created, according to me, by the government itself and the government authorities. समीप नार्वेकरासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षान जुवारी पेट्रोलियमाच्या पायपलायनीची पळोवणी केली. हाचे फुडें कसलेंय काम करचे पयलीं पालिकेक कळोवचें म्हणून नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराचो कंपनीक तोंडी आदेश. लोकांची खंय सुरक्षा म्हत्वाची. जुवारी पेट्रोलियमान खंयचें काम करच्या पयलीं नगरपालिकेक कळीत करचें म्हूण मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराचो कंपनीक तोंडी आदेश. नगराध्यक्ष बोरकार आनी उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हांणी देस्तरो हांगा जुवारीच्या पायपलायनीची पळोवणी केली. पयलीं म्हणजे लोकांची सेफ्टी फर्स्ट, पूण जेन्ना प्रॉब्लम घडलो थंयसर, जेन्ना चिखले एरियान जेन्ना पेट्रोल लिकेज जालें आनी बायन बीन गेलें, तेन्ना हांगासर ते चॅकअप करपाक येता तेन्ना पायप हांगा दिसलो. तो पायप आसा तो ग्रावंड लेवलाचेर आसा आनी आमच्या हांगाच्या लोकल कावन्सिलरांनी आमचो VCP बाब रामचंद्र कामतांनी म्हाका आयज सांगलें तुमी मातसो येवन थंय पळया, तो सारको ग्रावंड लेवलाच्या वयरूच आसा, तो एटलिस्ट 1 मीटर ते 1.5 मीटर भितर वचपाक जाय. पूण कंपनी कडेन जेन्ना तो उलयलो ते कंपनीचे लोक म्हणटा तो भितर आहा, पूण जे पळय आमी आतां पळयला जो व्हिडियो पळयला तेतून दिसता की तो ग्रावंड लेवलाचेर. हांव इतलेंच म्हणना कित्याक सेफ्टी पळय लोकांक त्रास जावपा येना. तुमी मातशें हांगा यो सिरियसली घ्या, कित्याक आमकां खबर आसा नापतान पयलीं मेल्लेले आसा, तेतून आनी फुडें आनी कांय जावपाची गरज ना, अशें जावंक जायना. कित्याक लोकेलिटी हांगा सारकेच म्हणटा तो घरां एकामेकाची तेंकोन आसा. पूण हांव म्हणटा जो कोण कन्सर्न पर्सन ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान येवचें, आमकां मेळचें, कितें तेच्या पयलीं कितें सुरू करचें न्हू. तर तांकां दिसता बा तेंच्यांनी आमकां येवन सांगपाचें अशें आहा म्हणून. कित्याक तुमच्या माध्यमांतसून त्या मिडिया माध्यमांतसून लोकांय कळपाक जाय कितें चल्लां तें वचून. आमकां कांय प्रॉब्लम ना, हें आतां 20-25 वर्सां जालीं काम चालू, पायपलायन आसा, त्याच्या बद्दल आमकां कांय ना. पूण सेफ्टी हेतून आसून लोकांक त्रास जायनासतना अशें करपाचें इतलेंच मागणें. दिले उपरांत म्हाका हें सांगपाचें आहा की आयज बरें दिसलें खंय ते बीन चेअरपर्सन आमचो CP म्युन्सिपालिटीचो येवन चॅक करून, तसोच आमचो वायस चेअरपर्सन आमचो रामचंद्र कामत आमचो वॉर्ड कावन्सिलर तोय येयलो. आनी खंय ते बीन हो फोन एक्चुली एक 4-5 दीस जाले तसोच आहलेलो, आनी तो फोन तेणें एक्चुली कायदेशीर पळोवपाक गेल्यार 3 मीटर तो भितून आसपाक जाय आसलेलो. तो कायदेशीर तेणें तसोच बंद केलेलो आहा. ते कितें ना कितें हेजेर एक्शन जावपाक हांव चेअरपर्सना कडेन आनी वायस चेअरपर्सना कडेन हांव मागतां की तुमी येवन सगळे आयज इतले बरे फोन आयज आमकां वाडेकारांकूय बरें दिसलें की तुमी कितें बीन एक्शन घेयलें म्हणून. लेकीन हे पायपाचें कितें, हे वयर बेश्टें तेणें माती हा तशी माती हा तशी दामलेली आहा, तेणें पोतून बंद केलेलें आहा. हे पोतून ते 3 मीटर बीन भितून वचपाक जाय हे पायप. फुडल्या 2 दिसान पायपलायन दुरुस्त जातली आनी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें प्रवीण जय पंडित हांणी सांगलें. Petroleum pipeline of Zuari was identified on 12 December. So simultaneously repair work they have undertaken. They have also engaged one agency from Malaysia, and they have also finished mapping of the entire petroleum pipeline stretch, and that report will be submitted by them in next 2 days. The pipeline, the portion of the pipeline which was corroded, that has been replaced by the company officials, and we are expecting that transportation will be starting within next 2 weeks, and this matter will be resolved. So any action will be taken? The officials of Goa State Pollution Control Board have taken samples for testing. We are awaiting the report. Unless the report is submitted by Goa Pollution Control Board, we cannot comment on that. But when they will submit the report, test report, and if it is proved that that petroleum product which was contaminating the well water is of ZIOL, then action will be initiated. So any complaint? No written complaint we have received until now. Only oral complaints were submitted by the villagers, and we had directed the ZIOL officials to take action, supply potable water to the villagers, and that they have readily complied with. Whatever grievances the villagers were having, that was readily dealt by the officials of ZIOL. शुभम त्रिवेदी सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
अस्नोडेच्या अष्टगंधा कंपनीन लोकांचे पयशे बुडयल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. फाटल्या 20 वर्सां सावन ह्या बँकेन लोक फिक्स डिपॉझिटाचेर पयशे भरताले. फुडल्या 2 म्हयन्यांत हे पयशे तांकां इंट्रस्टा सकट मेळपाचे आशिल्ले. आतां इंट्रस्ट सोडूनच घाला मुद्दल सुद्दां मेळप कुस्तार जाला अशें बँकेन दुडू इन्व्हेस्ट केल्ले लोक सांगतात. सर्वसामान्याचे पयशे चोरी करपी मनशांचेर कारवाय जावची अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केल्या. हे विशीं सोमारा 103 डिपॉझिटरांनी जॉयंट कंप्लेंट दिवन इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेला कडेन कागाळ केल्या. आता आम्ही घाला इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान वी हॅव ऑलरेडी फायल्ड अ कंप्लेंट. आता आमची मेन दरखास्त आसा की पुलिसान एक्शन घेवचो. आमी ऑलरेडी हायकोर्टाच्यान ऑर्डर हाडिल्ली की आमची जी कंप्लेंट आशिल्ली अष्टगंधा कॉपरेटीव सोसायटीचेर की एक्शन घेवची. ताच्या मागीर तांणी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केलो. आता लास्ट 3 म्हयने जाला तो एडमिनिस्ट्रेटर तांकां नोटीस धाडीत आसा की बाबा तुमी आमकां हँड ओवर करा. अजून पर्यंत दी एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. ताणें अजून कंप्लेंट घालूं ना तांचेर की बाबा ते इल्लिगल एक्ट्स केल्या. एकदां तांची कमिटी डिजॉल्व जाली. इट इज व्हेरी क्लियर की तांचे इल्लिगल एक्ट्स आसा म्हणून ती कमिटी डिजॉल्व जाल्या. कित्याक इल्लिगल एक्शन नसता जाल्यार कोणूच डिजॉल्व करची ना कमिटी. आतां आमचे आनीक दरखास्त आसा. जवळ जवळ 8 कोटी ते 9 कोटी लोकांचे हे सगळ्या लोकांचे पयशे अडकले तातूंत. तर सगळ्यांची तीच विनंती आसा की जे आसा जे जस्टीस आमकां जाय ती एक्शन इमिजिएटली घेवचे. FIR रजिस्टर करचे. तांचेर कंप्लेंट घालचे. आणि तुम्ही रजिस्टर करा FIR इमिजिएटली आणि इमिजिएटली एक्शन घेवचे. आमकां मेनली ते जाय. जितले बेगीन एक्शन जाता तितले आमकां बरें आणि आमच्या सगळ्या लोकांक बरें. ते तांचे सगळ्यांचे पयशे अडकल्या. आतां सुद्दां 103 लोक आयल्या. 103 लोकांनी सिग्नेचर मारल्या कंप्लेंटाचेर. इट इज अ जॉयंट कंप्लेंट बाय एवरीबडी. It is not that one single individual has filed it. 103 लोक, that is 103 families directly from Goa are affected from this. आणि सगळ्यांचे पयशे अडकल्या. सो म्हणून हांव तुमकांय दरखास्त करता आणि CMाक आणि सगळे इकॉनॉमीक ऑफेन्सेस आणि SP सगळ्यांक दरखास्त करता की इमिजिएटली एक्शन घेवचे. FIR रजिस्टर करचे आणि कोणे हे चोरी केल्या तांचेर एक्शन घेवचे. कॉपरेटीव सेक्टर DGPक आमी लेटर दिल्लें आसा. कोऑपरेटीव मिनिस्टराक दिला. कोऑपरेटीव होम मिनिस्टराक आमी पर्सनली मेळ्ळे. हे सादारण आमची एप्रिलांतली गजाल. आणि एप्रिलांत तेणें आमकां सांगलें की 15 दिसां भितर आपूण एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता म्हणून. तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जालो केन्ना जेन्ना आमी हायकोर्टान गेले. हायकोर्टाची ऑर्डर दिली तेन्ना अपॉयंट जालो. फक्त कागदी घोडे चलतात. तो तेका अपॉयंट गेला. तो तांकां लेटरां करतात. ते तांकां थंय हजरूच रावना. चार्ज दिना. चार्ज दिवपाचे आनी चार्ज घेवपाक ते 123A सेक्शन जे लायला गोवा कॉपरेटीव एक्टा खाली तेज्या खाली तेंच्यानी पोलीस कंप्लेंट बी सगळी करपाक जाय. पण ते कांयच करिना. हे फक्त आमकां दोळ्याक उदक पुसतात. कित्याक आनी हांगासर गोर गरिबांचे पयशे अडकलेले आसात. ते पयशे आमकां परत मेळपाक जाय. आमकां भितरले कांय पडले ना. जर आमचे पयशे आमकां जर परत मेळटा आमी सगळे विड्रॉ करता पयशेक सरतात. पण तेच काम ते करिना. ह्या खातीर सरकारान CMान कॉपरेटीव मिनिस्टरान जातीन लक्ष घालपाचें आणि हे आमकां 15 दिसां भितर खरो म्हणजे जो निकाल लागपाक जाय. आनी तेंचेर ज्या कोणें हे चोरी केल्ली आसा जेणे पयशे खाल्लेले आसा तेंचेर एक्शन जावची ही आमची कळकळीची. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.